सगळीं जाणां म्हणत ह्या वेळार दोनूय हात वयर उबा रावता आनी तुमकां येता त्या भाशेन ह्या वेळार त्या वाखाणी दिया. तो देव तुजो त्या देवाक वाखाणी दिवंक म्हाका आनी तुका भाग बाबा. कोण हांव, कोण तूं, त्या जिव्या देवा सामकार तुमच्या लायफांतले तुमी देव जावं नाका. तुमच्या डिसिजनान देवाक घेयात बाबा. हर एका तुमच्या डिसिजनान देवाक घेयात. तेका हर एक तुमचे हासके हुस्के सांगात कित्याक तो बरो. अन्य भाशेन उलोवया वेळार सेबेंथान त्रेबेजय हाता शिकिथान त्रेबेजी कितेला बाला ओशोको twanda budri zihantana manakata shabatala balakata labo seketere bereso dedantana mana kata labose kasi to lobota tele bereki edantana mana तुमची अन्य भाशा डेव्हलप कराव्यार. जायत्या जाणांची अन्य भाशा डेव्हलप जातली आनीक तुमकां वर्ड मेळटले. आयचे दिसा साबाथाना माना खाता लाबो सेकेतेरे बेरे शेकिथाना माना सेबाथाना माना खाता लाबो सेकेतेरे बेरे 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 बे. कोणाक म्युजिकान म्हणोंक जाय, कोणाक आपल्या गितान म्हणोंक जाय अन्य भाशा, कोणाक आनीक डिफरंट भाशेन म्हणोंक जाय. ह्या वेळार म्हणा शिकिथाना माना खाता लाबो सेकेतेरे बेरे बेरे बे शिकेतेरे बेरे 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 खेतले बेसे के तेरे बेरे 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 बेरे. ओ हालेलुया रेबेन थ्रोबो साकाटाला ओ शाबारा बारा बारा शिकेतेरे बेरे 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 ओ शाबारा बारा 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 शिबिरे बेरे 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 बेरे. हालेलुया. समर्पण करा. जाता काय तुमचे जिवितान जेजूक तुम्ही समर्पण करना जाल्यार बाबा कांयूच ना. समर्पण जाय तुमच्या जिवितान देवाचे. शिकितारा बारा 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 शिकितेरे बेरे 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 शिकितारा बारा 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 शिकितेरे बेरे 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 बेरे. ओ शाला ब्ला 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 ब्ला. ओ शारा बारा 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 बारा. ओ हालेलुया. समर्पण करा. शिकितेरे बेरे 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 व्हडल्यान समर्पण करा देवाक समर्पण करा देव्यार. शिकिताना माना खाता लाबो शिकितेरे बेरे 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 व्हडल्यान समर्पण करा. तुमची जिवीत देवाक समर्पण करा. ओ शाबारा बारा 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 शिबारा बारा 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 शी बेरे 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 शी बेरे 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 बेरे. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू उलो करा. जेजू तुम्ही खंयच्या टीव्ही मुखार ना, तुम्ही मोबायल मुखार ना, तर तूं जिव्या देवाच्या रूपकाराच्या सामकार आसा. ह्या वेळार तेच्या हाजीरपणा सामकार आसा. सो त्या भाशेन वागात लखाथाना माना खाता लाबो सेके तेरे बेरे. जिव्या देवाक भियात आनी देवाची सेवा करात. लिगॅन थाना माना खाता लाबो सेके तेरे बेरे 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 बेरे. ओ शेकटाला ब्ला 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 ब्ला. वेळार मागात तुमच्या मागण्यार तुमची हर एक पिकोवणी थारायलेली आसा. ज्या भाशेन तुमी मागताले बायबल सांगता तुज्या
उतरान श्राप आनी आशिर्वाद आसा. तुजी जी बी ब्लेस आसा. ह्याच वेळार जें कितें जाय तें माग ते जेजू क्रिस्ताचें नांवान आनी ह्या वेळार देव आशिर्वाद घातले. जैतान अमानाका तलाबू सेरे बेतान थ्रो शारा बारा 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 शेरे बेरे 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 बेरे. मुळात म्हज्या फाटल्यान जेजू तूं मोचें कुडीचें मंदिर जावन आसाय. जेजू तूं मोच्या कुडीचें मंदिर जावन आसाय. तूं म्हज्या कुडींत आसाय. तूं म्हज्या कुडींत आसाय. सगळीं म्हज्या फाटल्यान रिपीट करा. तूं म्हज्या कुडींत आसाय. तुजो आत्मो म्हजे भितर आसा. तुजें उतर सांगता. तुजें उतर आमकां सांगता तुका जायना अशें कांयच ना. लूक चॅप्टर 1:35 म्हज्या देवाक जायना अशें कांयच ना. कांयच ना. जर देवाचें उतर सांगता म्हज्या देवाक जायना अशें कांय ना जाल्यार आमच्या जिबेन तें उतर ना कित्याक? आनी ते उतरा वरवीं आमची लायफान जैती वना कित्याक? ओ रिजेताना माखा अरे बे थोनो मोनो खोतोरो. तूं तुज्या लायफान डिक्लेअर कर म्हज्या देवाक जायना अशें कांयच ना. ओ म्हज्या देवाक जायना अशें कांयच ना. सगळें पॉसिबल आहा. सगळें पॉसिबल आहा. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापान हर एक सृश्टी तेच्या हातीन गेल्या. तेच्या हातीन दिल्या. तेच्या अंडर आसा. ओ रे बेसाना माना 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 खाताला बो रे बेरे बेरे बेरे. तेच्या अंडर आसा दर एकली जागा. सो जेच्या हाता लागीं आसा तेका ह्या वेळार वखाणात रे बेचारा बारा 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 साकाताला बारा. जेका अन्य भाशा येना तेंच्यांनी हालेलुया म्हणत रावात सै बेरे 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 बेरे. जेजू 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 तुझे सामर्थ्य. ओ शा बारा 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 बारा. कशी मिलागा जातात. कशा भाशेन अजपा जातात. देवाचो आत्मो थंय पावता. प्रेज द लॉर्ड. ती कुड्डियाक दिश्ट कशी येयली. जेजू थंय पावलो. देवाचो आत्मो थंय पावलो. ते कोडकार कशे बरे जाले. जेजू थंय पावलो. देवाचो आत्मो थंय पावलो. ते समारितेन वस्तुरीचें मन कशें बदललें. जेजू थंय पावलो आनी तेचें मन बदललें. सगळें पॉसिबल आसा. सगळें पॉसिबल. अन्य भाशेन उला देवा रेदा मारा रा 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 बरा 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 बरा. सगळें पॉसिबल आसा. सगळें पॉसिबल आसा. ज्या वेळार पेद्रू एका जाग्यार देवाचें उतर दितालो आनी एक चेडू पेद्रूचें उतर आयकताले. आनी अवचित पवित्र पुस्तक म्हणटा धर्मयुद्धाच्या इतिहासान एक्स धर्मयुद्धाचो इतिहास. ते चेडू देवाचें उतर आयकत आसतना ते न्हिदले आनी न्हिदेनसून ते सकला पडले आनी ते थंयच मेले. ज्या वेळार पेद्रूक खबर कळली पेद्रू तांगा पावलो. ते चेडवा लागीं पावलो आनी ज्या वेळार पेद्रून म्हटलें ते चेडू मरोंक ना ते जिवे आसा ते उठले. हाव पॉसिबल. कशें जावंक जाता. देवाचो आत्मो थंय आसा. सो सजमान घेयात बाबा. जंय देवाचो आत्मो आसा थंय तुमी फ्री आसात. थंय तुमकां स्वतंत्रताय आसा. कितेंय करूंक जाता. कितेंय करूंक जाता. थंय देवाचो आत्मा कितेंय करूंक जाता. ओ शाकटाला बला 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 बला. ओ शारा बारा 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 बारा. म्हणत जंय देवाचो आत्मो आसा थंय म्हज्या कुडीक स्वतंत्रताय आसा.
म्हणत जंय देवाचो आत्मो आसा ती म्हजी पिडा स्वतंत्र जाता. जंय देवाचो आत्मो आसा ती म्हजी सगळी पिडा वयता. तुका कोणाक प्रेयर करूंक जाय, कोणा पासून मागोंक जाय, तेचें नांव घेयात आनी मागात. जंय देवाचो आत्मो आसा ती त्या मनशाचें नांव घेया, तो मनीस त्या आत्मे पवित्र आत्म्यान फ्री जाता. म्हणत शबाथाना मानकाता लाबुसेर रेबे सोको तोरोबोर म्हणत रावात हेच उतार म्हणत रावात. शबाथाना माना खाता लाबुसे केते रेबे रे केते रेबे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शबारा माना खाता लाबा 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 लाबा. बाबा तुम्ही सादी मनशां ना आसा, तुम्ही सादी मनशां ना, तर तू जेजू क्रिस्ताची इमेज जावन आसा. तुजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा. बाबा तुका कितेंय करूंक जाता, कितेंय करूंक जाता, कित्याक तुजो भितर आसा तो जैतिवनपणा परस व्हड आसा. देखून तूंय जैतिवनपणा परस व्हड आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा 1 Peter chapter 2 तेच्या चाबकाच्या फटक्यान म्हाका पेखवणी मेळटा. तेच्या चाबकाच्या जेरबंदान म्हजी सगळी पातकातली सुटका मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्याच्या पातकातली ओ सारा बारा बारा हर एकल्याच्या पातकातली आमकां सुटका मेळटा. ओ शारा बारा 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 बारा. ओ शारा बारा 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 बारा. शाबारा बारा 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 बारा. हर एका बान फासातली म्हाका आनी तुका सुटका मेळटा. सुटका मेळटा. शिबे रे बेरे 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 बे. ओ हालेलुया. सगळीं जाण म्हणा जेजू तूं म्हजे भितर आसाय, देखून हांव सुटका पावता. जेजू तूं म्हज्या भितर आसाय, देखून हांव सुटका पावता. जेजू तूं म्हज्या भितर आसाय, देखून हांव सुटका पावता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबयनानो हे 2 दीस आमी नियेता खेरीज भाशेन सो टू द लॉर्ड देवाची सेवा करात. पवित्र आत्म्यान आमकां दिलेलो सब्जेक्ट. तूं देवाचो सेवक आसाय आनी देवान तुका वेसला. कालचो पयलो दीस जालो आनी कोणी जर तो मॅसेज आयकोंक ना जाल्यार आयकात. कशा भाशेन आमची सेवा आसूंक जाय ती, कशा भाशेन आमची जिवितान आमी देवाची सेवा करूंक जाय ती. तूं कित्याक आसाय? थोड्यांका हांव ह्या संवसारान कित्याक आसा हे शेवटच्या तेंच्या मरणाच्या वगता पासून सजमोंक जायना आनी तेका सजमनात ना हांव ह्या संवसारान कित्याक आसा तो. फकत आमी ह्या संवसारान आमकां तेंकां दिसता आमच्या मम्मी डॅडीन संवसारान घातला म्हणून हांव आसा. म्हाका एक बरें सक्सेस मेळोंक जाय म्हणून हांवें स्टडी करूंक जाय. सक्सेस मेळ्ळे उपरांत बरी म्हाका घरकारीन मेळोंक जाय, देखून हांवें काजार जावंक जाय. काजार जाले उपरांत भुरगीं जावंक जाय,
तेंचे फ्युचर आनी बरें म्हाका सक्सेस सक्सेस सक्सेस. हालेलुया. आनी हें मेळच्या पासत आमी ती गजाल विसरता जी गजाल तुजे भितर आसा, ती म्हटल्यार सक्सेस. आनी तो सक्सेस जावन आसा जेजू क्रिस्त. हालेलुया. आमी एका मेरू भाशेन, एका हिरणा भाशेन आमी सोदता आमचे सक्सेस. जशें हिरणाक जशी तिची शिंगां आसतात आनी तिकाच खबर ना वास खेतूनसून येता आनी ते धांवता 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 खंय धांवता तें तिकाच खबर ना. आनी खंयच्यान वास इतलो बरो येता तिकाच खबर नासता. शेवटा काय तेका खबर ना, कळना तो वास खंयच्यान येता. प्रेज द लॉर्ड. तुजे भितर जेजू ख्रिस्त आसा बाबा, तुजे भितर जेजू ख्रिस्त आसा. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा क्रिस्ताक सांगाताक तूं दमदमीत परमळ जावन आसाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एफिसकाराचें पत्र आमकां सांगता क्रिस्ता वरी तूं एक दमदमीत परमळ जावन आसाय. हालेलुया. शे आमी जे सक्सेस सोदता ते सक्सेस, ती पीस, ती शांती आमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. ऑलरेडी ती शांती देवान आमकां घातल्या, पूण आमकां दिसता आमी जी धांवता ती म्हजी शांती आसा, हांव जे संवसारान चलता ती म्हजी शांती आसा. ना. प्रेज द लॉर्ड. ती तुजी शांती ना बाबा. तुजी शांती एकलोच जावन आसा, तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. हालेलुया. हालेलुया. सो खेरीज भाशेन ह्या दिसांनी आमी सर्व टू द लॉर्ड, देवाची सेवा करता. कशी करूंक जाय देवाची सेवा? तूं देवाचो सेवक जालाय. आमकां दिसता आमी क्रिस्तांव धर्मान जल्माक येयल्यार आमी सगळीं जाणां देवाची सेवक जाता. ना. प्रेज द लॉर्ड. देवाची सेवा म्हटल्यार कितें हें आदी सजमोन घेवंक जाय. ज्या ताकायत हें सजमोन घेयना देवाची सेवा म्हटल्यार कितें, त्या ताकायत तुका देवाची सेवा करूंक जायना बाबा. पयलो, जर तूं देवाची सेवा करूंक सोदताय जाल्यार पयली वस्त ती म्हटल्यार तुका देवाच्या लागीं वचोंक जाय. तुका देवाच्या लागीं वचोंक जाय. ज्या ताकाय तूं वा कोणाची हेरांची जर तूं सेवा करूंक सोदताय, तुका घरान बसून तुका सेवा जावची ना. तुका त्या मनशा लागीं वचोंक जाय आनी थंय वचोन ताची सेवा करूंक जाय. त्याच भाशेन जर तूं देवाची सेवा करताय जाल्यार वा करूंक सोदताय जाल्यार तुका देवा लागीं बाबा वचोंक जाय. न्हू उलयण्यान वा उतरान हांव देवाची सेवा करता, हांव देवाचो सेवक आसा. सेवा करता हांव देवाचो सेवक आं बेश्टो उतरान म्हणून जायना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक हें हांव म्हणना बाबा, पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमच्या करण्यांनी सेवा करून दाखयात. हांव ह्या वेळार खंयच्या मनशेची सेवा चे उलयना बाबा, मनशेच्या सेवाची उलयना. हांव देवाची सेवेची सांगता. मनशांची सेवा डिफरंट, देवाची सेवा डिफरंट. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो ज्या वेळार तूं देवाची सेवा करताय त्या वेळार पयलो रुल्स जावन आसा तूं देवाच्या लागीं वचोंक जाय. सिंपल, इजी. ज्या ताकाय थोड्यांका दिसता कितें जाणा
थोडी जाणांका दिसता कित्याक जाणा, हांव कितलोय वायट उतरां उलयतां, हांव कितलोय वायट आसल्यार, हांव जर गूड फ्रायडे दिसा गेला आनी हांव देवाची सगळीं कामां इगोर्जेंतली करता आनी हांव बरो सेवा धर्मांक वांटो घालता, हांव देवाचो सेवक आहा, ना, रॉंग. तूं देवाचो सेवक न्हय. कित्याक देवाचो सेवक जे आब्रामांक अभिवचन दिल्लें त्या भाशेन आसोंक जाय. आब्रामांक अभिवचन कितें दिल्लें? देवान आब्रामांक सांगलेलें तुजी ससत ताऱ्या भाशेन जातली. सो यू आर द मॉर्निंग स्टार. तूं एक स्टार जावन आसाय न्हू, केन्ना तरी चमकोंक, पूण डेली चमकोंक. आमेन. हालेलुया. डेली चमकोंक न्हू. वर्सांसून एक पावट गूड फ्रायडे दिसा बरें ऑल्टरा लागीं वचोन सेविकाई केली. गूड फ्रायडे दिसा इमाजी काडून खाला घातली, तिका वयर चडयली, ती सेवा न्हू. प्रेज द लॉर्ड. ते तूं पार्ट आसाय तुज्या इगर्जेचो आनी ते तुका करूंक जाय. ती सेवा न्हू. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घे. हालेलुया. सेवा म्हटल्यार ती डेली करूंक जाय. कित्याक जर तुमी एक्झोडस चॅप्टर 24 तूं रीड करताय जाल्यार थंय बरयल्या हर एका याज्ञिकान, याज्ञिक म्हटल्यार कोण? हांव आनी तूं. देवा मुखार एक याज्ञिक, तेचे सेवक. देवाची सेवा डेली करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हें बायबल सांगता, हें पवित्र पुस्तक सांगता न्हू. वर्सांसून एक पावट व्हाईट शर्ट घालून, ब्लॅक पॅन्ट घालून देवाची सेवक जावंक जायना बाबा. विकांसून एक पावट जर फुडें वचोन तूं हें करताय, देवाचो सेवक जावंक जायना बाबा. केन्ना देवाचो सेवक जाताय? जस्ट एग्जाम्पल घेयात. जर तूं मिसाचेर आसाय आनी मिसाचेर वचोच्या आदीं खंयची जर सेवा करताय आनी त्या सेवेसाठी तूं 8 दीस देवाच्या पर्सनली सेवेंत आसाय, त्या वेळार ती सेवा स्विकारली वयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयची सेवा तूं करताय, हेर खंयची सेवा करताय, ती दुसऱ्यांक दाखोवंक करताय. पूण देवाची सेवा तशी ना. देवाची सेवा ज्या वेळार करताय ती देवाक बरी सजमता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हणटा न्हू, म्हाका देवाची सेवा करूंक जाय. हांव देवाचो सेवक आसा, हांव रिडींग करता, हांव बायबल वाचता. पूण ते 10 मिनटाचें रिडींग करच्या पासत 6 दीस देवा सांगात तुजें रिलेशन कशें दवरता हें इम्पॉर्टंट आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबायनो, जायते पावटी हांव जी सांगता उतरां तुमकां कठीण लागतली, पूण जर पवित्र आत्म्याचो आदार घेतात जाल्यार 100% ती उतरां तुमच्या काळजांत रुजतली. हालेलुया. तुमकां जर पळोवंक जाय जाल्यार गलीतकरांत चॅप्टर 6 आनी वर्स 14 जर तुमी काडटात जाल्यार, गलीतकरांत चॅप्टर 6 वर्स 14 जर काडटात जाल्यार थंय देवाचें उतर ह्या भाशेन आसा. म्हाका जाल्यार दुसरो मान म्हाका बिलकूल नाका. कितें म्हणटा भागयत पावलू? म्हाका जाल्यार दुसरो मान म्हाका बिलकूल नाका. भागयत पावलू म्हणटा म्हाका दुसरो मान बिलकूल नाका. बगर आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचो खुरीस, ताचे वरवीं म्हाका संवसारान खुरीस मेला. हालेलुया. आनी संवसाराक हांव खुर्सार मेला. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा भागयत पावलू?
बगर आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो खुरीस त्याच्या वरवीं म्हाका संवसार खुर्साचेर मेला आनी हांव संवसाराक खुर्साचेर मेला. म्हटल्यार कितें? म्हाका संवसाराचें कांयच नाका आनी संवसाराक हांव कांयच ना, पूण हांव म्हज्या सोमया जेजू पासत आसा. आमेन. हेका म्हणटा सेवकाई. हेका म्हणटा सेवकाई. आयज आमकां 5 मिनटां 10 मिनटां बायबल रिडींग केल्या उपरांत वा आमकां थोडे वगत देवाचें उतर दिल्या उपरांत वा आमकां 10 मिनटां अन्य भाशेंत उलयल्या उपरांत वा आमकां 40 मिनटां अन्य भाशेन उलयल्या उपरांत आमकां दिसता आमी व्हडलें कितें तरी केल्या भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. व्हडलें कितें तरी केलां ना, कांयच ना करूंक तूं. आनीकूय वाडोवंक जाय, आनीकूय वाडोवंक जाय. कित्याक जेता काय गलीत चॅप्टर 6 वर्स 14 तुजे भितर रुजू जायना, तुजे भितर तें उतर रिगना, मोगाच्या बाबायन तुका ते उतराची समज मेळचो ना. म्हाका जाल्यार दुसरो मान नाका, बिलकूल नाका, बिलकूल नाका. देवाची सेवकाई बऱ्या कपड्यान करूंक जाय अशें खंयच लिहूंक ना. तुजे जे कपडे आसात ते बऱ्या भाशेन घाल आनी ये. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाची सेवकाई करतना तितून तुम्ही केन्ना विचार करतात, बाबा केन्ना तुम्ही तुमच्या लायफान विचार करतात, देवा हांव जे हे अन्य भाशे उलयता, हांव जे हे बायबल रिडींग करता वा हांव जे तुज्या नांवान जे काम करता तितून तूं आसाय, तितून तूं आय कितें? केन्ना विचारतात तुमी? कित्याक जर त्या वस्तून जर देव ना तर कितें फायदो? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ज्या वेळार मोगाच्या बाबायन एलिया देवा सांगाताक उलयतालो, देवाक विचारलें, देवा ह्यो उजो आसा, ह्या उज्यान तूं आसाय? ना. देवा ह्यो बोबाट जाता तितून तूं आसाय? देवान म्हटलें हितून ना. देवा हे शांत काय आसा, हितून तूं आसा? येस, हितून हांव आसा. सो देव कितें म्हणटा, देव खेतून आसा आनी एनॉयंटींग म्हाका कशा भाशेन मेवता हें सोदून काडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तूं जर देवाचो सेवक जाल्यार पयली वस तुका संवसार खुर्सार मेला हें सदांच मतीन धर. विदाउट सॅक्रिफायस बाबा तूं जेजू क्रिस्ताक पळोवंक जायना. केन्नाच जावचें ना, केन्नाच जावचें ना. ज्या ताकाय तूं मोडनाय ना त्या ताकाय तुज्या देवाक तुका पळोवंक जावचें ना. हालेलुया. हालेलुया. तूं म्हणटाय हांव 10 मिनटां देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर वाचता आनी वचोन 2 तास 3 तास मुवी पडटा. 0% कांय ना तुवें करूंक त्या दिसा. कित्याक बायबल अशें खंयच बरयना ना. तुम्ही अर्दो तास अन्य भाशेन उलय, अर्दो तास प्रेयर करात आनी वचोन मुवी पळयात. मुवी ही देवा लागसून ना. एंटरटेनमेंट मुवी ही देवा लागसून ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक थंय देवाचें प्रेझन्स ना. पळयात बाबा, खंयच्या वस्तून देव आसा त्या वस्तून तुमी आसोंक जाय. खंयच्या वस्तून देव ना त्या वस्तून तुमी आसचें न्हू अशें म्हाका दिसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयच्या वस्तून देव ना त्या वस्तून तुमी आसचें न्हू आनी खंयच्या वस्तून देव आसा त्या वस्तून तुमी आसोंक जाय. कित्याक तुजो देव आसा जाल्यार तूं सेवक न्हू बाबा, तूं सेवक न्हू. मागीर भाग्यवत पावलून सांगलेलें आमी घाटी भाशेन
एक पावट वाजल्या उपरांत मध्ये ते उमकात रावताना त्या भाशेंत आमी किणकिण्या साखळे भाशेन एक पावट वाजल्या उपरांत मागीर शांत रावता, मागीर परत आवाज येयना त्या भाशेन. हालेलुया. तू एक फायर जावन आसाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा जॉएलच्या पुस्तकान, जॉएल प्रवाद्या वरवीं, निमाण्या दिसा हांव हर एका मनशा कुळाचेर म्हजो आत्मो वतयतलो. जाल्यार तो आत्मो तुज्या मदीं आसा वा ना? आसा जाल्यार जर तूं वायट करताय, जर तुज्या खोशयेचेर तुका विजय मेळोवंक जायना, तर तूं त्या आत्म्याच्या आड वयता. हें सदांच वचून धरात. म्हजें काम सांगोचें, तुमचें काम आयकोचें. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक दीस दोगांचें काम देवा सामकार आमी जाप दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मतीन धरात, 2 वस्तू तुमी ह्या संवसारांसून वळोवंक जाता. ते म्हटल्यार एक तर तुजो आत्मो, दुसरें म्हटल्यार तुवें साल्वार केलेले आत्मे. तेच्या भायर तूं कांयच व्हरोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जायते पावटी म्हजी उतरां सांगता ती घडी तीक आसतली, घडी कठीण आसतली, पूण बाबा आयज ही तीक लागता, पूण 100% तुमच्या जिविताक ती बरी आसा. सिंपल वस्त. गलीत चॅप्टर 6 वर्स 14. ज्या वेळार आयज पासून तुमी मुवी पळयतले, हे मोतीन धरा. ज्या वेळार तुमी प्रोग्राम पळयतले, सिरीज पळयतले, वेब सिरीज इज नॉट गुड. नेटफ्लिक्स नॉट गुड. दिस इज द एंटीक्राइस्ट चॅनल. हालेलुया. जे नेटफ्लिक्स चॅनल आसा बाबा, ते एंटीक्राइस्टचे आसा. तुम्ही सर्च करात. कित्याक जर तुम्ही अन्य भाशेन उलयतात, जर तुम्ही वेगवेगळ्या भाशेन देवाची सेवा करतात, गितां गायतात, देवाचे उतर आयकतात, देवाचे उतर परगतात, डिवायन मर्सी रोजरी करतात, हें करतात, आनी थोड्या वखतान वचून नेटफ्लिक्स वरची तुम्ही सिरीज पळयतात. ना. कित्याक ना म्हणटा? कित्याक 1 कोरिंथीयर चॅप्टर 11 आमकां सांगता, सोमयाच्या पात्रांतले आनी सैतानाच्या पात्रांतले तुमकां बराबर पियोंक जायना. सोमयाच्या मेजार आनी सैतानाच्या मेजार पासून तुमकां जेवंक जायना. क्लियर. परतून जेजू सांगता, तुमकां 2 धनियांची चाकरी करूंक जायना. कित्याक एकाचो द्वेश करतले आनी दुसऱ्याचो मोग करतले. प्रेज द लॉर्ड. सिंपल. एक कितें तरी चूज करूंक सांगता. उपदेशकचें पुस्तक म्हणटा 2 वाट्यो आसात तुमच्या मुखार. एक वयता बरी वाटेर, दुसरी वयता वायट वाटेर. तुमच्या हातीन आसा तुमी खंयच्या वाटेन वयता ते. कोण फोर्स करना, हांवूय फोर्स करना. म्हजें काम सांगोचें तें हांव सांगता. शेवट काय सांगतलो, कित्याक तें म्हाजें काम आसा. म्हज्या लायफान हांव म्हाज्या देवाक बेश्ट दिता. तुमच्या लायफान तुमी तुमच्या देवाक बेश्ट दिवंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थोडी जाणां ह्या कॅटेगरीन येतात. एक देवाचो फोटो पळयलो वा एक देवाची इमाज पळयली काय आमचे दोळे दुखाचे भरी रडटात. जेजू तूं कितलो म्हूण म्हज्या पासत मेलय. आतां सजमता ते इमाजीक पळोवन कितलो म्हूण तूं देवा म्हजे पासत मेलय. ज्या वेळार तूं पोजडपणाचे पाताक करा, त्या वेळार तूं चिंतना येना देवा तूं कितले पावटी म्हजे पासत मेलय. ज्या वेळार तूं वायट मुवी पळयता, त्या वेळार मात तूं चिंतना येना देवा तूं कितले पावट म्हजे पासत मेलय. तुमकां ती इमाज पळोवन, तुमकां तो फोटो पळोवन रडोंक येता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तुजे भितर देव दुकां गळयता ती तुका फिलींग कळना. जर तुमकां सजमोंक जाय जाल्यार, देव दुकां गळयता जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरोन रावात, अन्य भाशेन उलयात, सजमतले. देव तुमचो कितको मोग करता तो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो आयज पासून सदांच मतीन धरात,
जर तुम्ही कितें मुवी पळयतात, जर तुम्ही कितें प्रोग्राम पळयतात जाल्यार तुम्ही सेवकाई न्हू, तुम्ही एक वास्ती घाट भागेर पावलू सांगल्या भाशेन. आनी दर एकल्यान आयज पासून मुवी, नेटफ्लिक्सवरची सिरीज आनी वेब सिरीज आनी हेर सिरीज मोगाच्या बाबतीन इंटरनेट हें जावन आसा देवान सैतानान आखलेलें एक जाळें. कित्याक हें हांव आमकां सांगता दिसांनी अशें जातलें तुमच्या भुरग्यांका खिडकेनसून जनाल्यांसून मरण भितर शिरतलें. हें जर तूं इंग्लीश वर्जन जर वाचताय जाल्यार थंय बरयला विंडो म्हणून. इंटरनेट म्हटल्यार विंडो सिरीज आहा, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4, आतां विंडो 10, 11 चल्ला, खबर ना. हालेलुया. तू जर देवाचो सेवक असल्यार देवाच्या लागीं वचोंक जाय. ही फर्स्ट स्टेप आसो काय. पावल परतून एक पावट सांगता, पावरफुल उतर. म्हाका जाल्यार दुसरो मान नाका, बिलकुल नाका. बगेत पावल म्हणटा, बगर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो कुरीस ताचे वरवीं म्हाका संवसार खुरसार मेला आनी हांव संवसाराक खुरसार मेला. संवसार म्हाका खुरसार मेला आनी हांव संवसाराक खुरसार मेला. सो म्हाका कांयच नाका जे संवसारान जेजू क्रिस्ता बगर आसा ते. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. म्हाका जाय जेजू क्रिस्ता सांगता कितें आसा ते. आमेन. हालेलुया. थोडी जाणां म्हणटात, ब्रदर जर हांवें मुवी ना पळयली, म्हजे प्रोग्राम हांवें ना पळयले, कितें लायफ रावतलें ब्रदर. लायफान कांयूच थ्रील ना ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बाबा आतां तो टायम रावंक ना. थोडो वगत देवाची सेवा, थोड्या वगत सैतानाची सेवा. आतां लास्ट एंड टायम रावला. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा, आनीक थोडो वगत ते पिकाक रावोनी, त्या वायटा वांगडा बरें पीक आसा आनी दोनूय पिकां वयर येतकूच मागीर कातरूंक घेयात. मागीर तुका समजतलें खंयचें बरें आनी खंयचें वायट. सो दीस इज द एंड टायम. हे लास्ट वगत आसा संवसारांतलो. दीस इज द एंड टायम. कोण म्हणटलें हें ब्रदरचें स्टार्ट जालें. सदी उठोन ते एंड टायम भियेता. सदां उठोन ना रे अशें कांय जायना, अशें कांय जायना. एंड टायम 2000 वर्सां पासून स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव येता खंय येयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबयनानू त्या धाव उस्तोरे भाशेन न्हिदोन रावो नाका. प्रेज द लॉर्ड. जागृत रावात खंयच्याय वखदार येता. प्रेज द लॉर्ड. हांव ह्या पासून तुमकां सांगना, फाल्यां सकाळी जर म्हजें रॅप्चर जालें आनी हांवें जर हें सगळें म्हाका घेवनूच हांव चल्लो, तांकां ती आयकतलीं पौसदीचें 9चें प्रेयर घेवचें, बरें कितें सांगोचें, 10-25चें प्रेयर घेवचें, वोगी रावचें, कितें चड उलयत रावचें न्हू. अशें जर सांगता तर फाल्यां सकाळी म्हाका देव विचारतलो, तुवें तुजें काम परफेक्ट करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. तुका जें हांवें गिन्यान दिल्लें त्या गिन्यान तुवें तांकां शेअर करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान जोएल प्रवाद्याक तेच सांगलेलें, तूं वच आनी निनवे शहराक सांग देवाचो राग तुमचे आड आसा म्हणून. सो तुमी मन फिरयात. आनी त्या लोकांनी खऱ्याच भाशेन मन फिरयलें
आणि ती साल्वार जाली. हालेलुया, हालेलुया. देवान जशें लोटाक आनी तेज्या फॅमिलीक भायर काडले, त्या भाशेन देव तुमकां भायर काडटलो. फकत एक काम करात, त्या लोटच्या बायले भाशेन फाटल्यान पळोवं नाकात. ज्या वेळार तिणी फाटल्यान पळयले, त्या वेळार तो मिठाचो काम जालो. हालेलुया. आयज तुमी संवसारी वस्तूक पळोवं नाका. कितें म्हाका मेवतलें ते जर प्रोग्राम सोडलो तर म्हजी लायफ, थोड्यांका इतली इनवॉल्व जाल्या ना प्रोग्रामान, तांकां दिसता हेंच म्हजें लायफ, हेंच म्हजें. आनी कितें ना मेवलें जाल्यार म्हाका कित्याक ना मेवना, हांव तर देवाचें सेवक आसा, हांव जर देवाची सेवक की म्हजे सांगाताक अशें कित्याक घडटा, म्हज्या फॅमिली सांगाताक अशें कित्याक. अरे तूं परफेक्ट खंय आय. तुका दिसता 40 मिनटां उलोवन आनी जर तूं डिसिप्लीन ना सांबाळना, तूं कसो कितें देव तुका ब्लेसिंगां दितलो, कशा भाशेन देव ब्लेसिंगां दितलो. हालेलुया. बागेंत पावलून एका पिश्या भाशेन देवाचो वावर केला. पिश्या भाशेन देखून तो हांगा म्हणटा, ताचे वरवीं संवसार म्हाका खुर्साचेर मेला आनी हांव संवसाराक खुर्साचेर मेला. आनी जर तुमी तेच्यात खाला, जर 17 लायन जर वाचतात जाल्यार थंय क्लियर बागेंत पावलू आमकां सजमता कशा भाशेन खरोच तो देवाचो सेवक आसा जाल्यार. आनी ती लायन जावन आसा, म्हजे कुडीर आसा ते दाग जेजूचे. आमेन. हांव फाल्यां हेचेर सजमवणी दितलो. तुमचे कुडीर दाग आसात? हालेलुया. तुमचे कुडीर दाग आसात? हालेलुया. सो बाबा, अशें लायफ जियात. पवित्र आत्मो खुशालकायेन भरोंक जावं. पवित्र आत्मो तुमच्या मदीं जियोंक जावं आनी तुमी सदां काळ तेज्या सांगाताक जियोंक जाय. आमेन. सगळीं जाणां दोळे बंद करा. सोमे जेजू, सगळीं जाणां म्हणत, सगळीं जाणां म्हज्या फाटल्यान, सोमे जेजू, तूं आसाय आनी तूं म्हज्या भितर रावताय. सोमे जेजू, ज्या भाशेन तुवें ह्या संवसाराचेर विजय मेळयलो, त्या भाशेन म्हाकाय तूं ह्या संवसाराचेर विजय मेळोवंक ताकत दी. तूं म्हजे भितर राव, म्हाका वाडय आनी म्हाका एक बलिश्ट राष्ट्र कर, एक दोंगरार वसलेलें शार कर. आनी तें शार केन्नाच लिपोवन रावचें ना, कित्याक म्हजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, ताचे परस जो संवसारान आसा. आमेन. आमेन. गॉड ब्लेस. सदा भाशेन 10:25 फ्री कॉन्फरन्स एपाचेर मिटींग आसतली. आमचो एक फ्री कॉन्फरन्स एप म्हणून आसा. तो एप प्ले स्टोरांसून डावनलोड करूंक जाय. तेच्या उपरांत तुमकां जाय जाल्यार हांव तुमकां लिंक सेंड करता. ओके. नातर फाल्यां ह्याच जे यूट्यूब चॅनल आसता तेच्या खाला हांव लिंक कॉपी पेस्ट करता. त्या लिंकार क्लिक करूंक जाय आनी तुमकां 10:25 ची प्रेयरीक जॉयन जावंक जाता. गॉड ब्लेस.